प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 15वी चीट 9 ते 17 पर्यंत 9 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवेंय तुमचो म्हज्या मोगान जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांगल्या आनी असो ताच्या मोगान हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी म्हज्या मोगान म्हजी खुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांग म्हजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केला असोच तुमी एकामेकाचो. कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडूं. ह्या पासत तुमकां नेमल्या की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, फकत कसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की जेजू आमकां सगल्यांक इश्ट म्हणटा. तो आमकां इश्ट म्हणटा. तो म्हणटा कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. परतून वाचता, कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. आनी तेजे उपरांत कितें म्हणटा, म्हजी आज्ञा पोरणें तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. म्हज्या आज्ञा प्रमाणें तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. भाव भयणीनो, जेजू खुर्सार आमचे पासत मेलो. ताणें आपलो जीव आमचे पासत दिलो. ताणें आमचें मरण तो मेलो. आनी भाव भयणीनो, आमच्या पातकाक लागून आमी एक एकलीं खुर्सार मरोंक जाय आसलीं, एक एकलीं. पूण आमी कोणीच खुर्सार वचनात. आमी खुर्सार केन्ना मरची नात, कित्याक जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो. आनी भाव भयणीनो, जरी तर कोणाक खुर्सार मरोंक जाय, आमी खुर्सार मरोन कसलो फायदो? आमी पातकी. पूण जेजून कसलेंच पातक करूंक नासलें. तो जावन आसलो एकदम नितोळ. तो देवाचो पूत आसलो. तो मनीस जावन ह्या संवसारान आयलो आनी ताणें कसलेंच पातक करूंक ना. आनी पातक करिनासतना तो आमचे पासत खुर्सार मेलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा म्हज्या आज्ञा ही, तो म्हणटा कोण जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. तो म्हणटा हांव तुमचो इश्ट. हांव तुमचो इश्ट. कितले पाटीन आमी इंग्लिशीन जेन्ना इगोरचे वता हें कांतार करता, वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. आमी जाणो की जेजू आमचो इश्ट म्हणून. पूण आयज जेजू आमकां एक प्रश्न विचारता, तुमी म्हजे इश्ट? तुमी एक एकलो जो आयकोता तुमी म्हजे इश्ट? आनी तो म्हणटा म्हजी आज्ञा प्रमाणें तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातले. म्हणटच भाव भयणीनो, हांव
एक एकल्याक आमी जेजू आयज आमकां पवित्र आत्मा आमकां एक एकल्याक विचारता, खरेंच आमी जेजूचे इश्ट ताच्या उतरा प्रमाणे चलतात, वा आमी हांच्यो खबरो तांच्यो खबरो आयकून आमी आमचेंच कोत्ता. तेजे फुडें 15 वडीन कितें म्हणटा, ह्या फुडें म्हणटा, हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकोर नकलो, पूण हांवें तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाच्यो कोणच्यो हांवें एक एकल्याक तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, आपल्या बापाच्यो कोणच्यो हांवें आयकल्यात की तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तो म्हणटा, हांवें जे बापाय कडेसून जें आयकलां, हो बाप आमचो सुरीचो बाप आमचो इतलो मोग करता, तो आमच्या मोगान इतलो पिसो आसा, ताणें आपल्या पुताक धाडलो ह्या संवसारान आमचे पासत जेन्ना आमी पातकी आसल्या म्हणून. आनी जेजू म्हणटा, हें बापान जें म्हाका सांगलां तुमकां कळोवन करपाक, तुमकां सांगपाक की बाप तुमचो इतलो मोग करता, खरेंच तो इतलो आमचो मोग करता की हांव आयला संवसारान तुमचे पासत मरपाक. तुमी मरचे न्हय जेन्ना तुमी म्हजेर भावार दवरतल्यात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता, आमकां कसली भिरांत आहा, आमी केन्नाच मरची ना म्हणजे कितें. आतां ह्या दिसांनी कोवीड चलता, इतलो लोक मरता, पूण जो लोक मरता ताणें केन्नाच जेजूचेर भावार धरूंक ना, ताच्या उतराचेर भावार धरूंक ना, जेजूशी संबंद धरूंक ना, तांचो संबंद जेजूशी केन्नाच, तो मोग जेजूचो केन्नाच आपणाक ना, जेजूक आपलो इश्ट करूंक ना, जेजून तांकां इश्ट म्हणूंक ना. जेजू केन्ना इश्ट म्हणटलो, जेन्ना आमी ताची आज्ञा पाळटा. ताणेंच आमकां सांगलां, म्हजी आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातले. तुमी भावार्थी, फकत भावार्थी जेजूचे इश्ट जातात. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या दिसांनी खूब लोक मरता तो आयकता, आमी समजा तो लोक जेजूच्या मोगान आसलीं, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतालीं आनी ती मेलीन जाल्यार आमी जाणो ती मरोंक ना म्हणून ती फकत एक दीस जेजूशी आसतलीं. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी जी आसा, आमकां जे ऑक्सिजन आमी फ्री ऑक्सिजन ब्रीथ कोत्ता तें, आमी तें आतां ऑक्सिजन घेता, आमची सावूत बरी आहा, आमी उलयता, आमी चलता, आमकां सगळें देवान बरे भाशेन दिलां, आमकां कांयच कसले त्रास ना. आमकां की जेजूच्या उतरान रिगून रावन आमचो संबंद ताजेशी घट करून आमी तें दिसपट्ट्या जिवितान तें उतर पाळून दुसऱ्यांक शिकोवन हेंच आमचें काम. कित्याक खरेंच जो लोक जेजूचो इश्ट म्हणटा तो भावार्थी आसता, आनी भावार्थी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी दुसऱ्यांकूय सांगता, बाबा करात देवाचें उतर, जेजूचे इश्ट जायात, भावार्थी जायात. फकत बिश्टें देवस्पण करपाची गरज ना, हें कर तें कर, इश्ट खरोच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. आनी जेजू आयज आमकां सांगता, भिवपाची गरज ना, मरपाची भिरांत येवपाची गरज ना. कित्याक जेन्ना ह्या संवसारान आमी जियेता, आमी जेजूचे इश्ट आसा, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमकां कसलीच भिरांत ना. कित्याक आमी जी आहा जाल्यार वो मेलिली जाल्यार आमी जाणो की आमी केन्नाच मरची ना, कित्याक आमी जेजू कडशी एक दीस आसतलीं म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, जेजू आमकां इश्ट म्हणटा, तो म्हणटा, ह्या फुडें तुमकां आमी चाकर म्हणचो ना, आमी चाकरा भाशेन आमचें मन अशें आमी दवरपाची गरज ना. आमी जावन आसा जेजूचे इश्ट केन्ना, जेन्ना आमी ताज्या उतरा प्रमाणे, ताज्या नेमा प्रमाणे, ताज्या उतरा प्रमाणे, ताज्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलता. आनी तेन्नाच खरें आमी हें सैतीवन जिवीत जियेता आनी आमी खरेंच जेजूचे इश्ट जाता. जेजू आमचो इश्ट जाता आनी आमकां सगळें धादोसपण, बरी सावूद, सगळें बरें. जेन्ना सगळें वायट चलता ह्या संवसारांत, तेन्ना आमी हें बरें जिवीत देवाचें भोगूंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमची मनां, आमची काळजां उक्तीं करुया आनी ह्या उतरान आमी रिगून आमचें जिवीत सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक ह्या आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या जेजू क्रिस्ताचो एकवट आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी वो जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची काकूट हांव सगल्यांक तुमकां आवडयता.